आज आमची डिसिजन जावपाक हातूंत घेतला की आमी आतां मेंबरशीप ड्रायव्ह करतले आनी मेंबरशीप ड्रायव्ह आमी 25 तारीख हो आमी डेडलायन दवरला. 25 तारखेक आमी फॉर्म्स आनी हे सगळे दिवन मेंबरशीप ड्रायव्ह करतले. कित्याक काय म्हणजे हे वर्स हे इलेक्शन इयर आनी ह्या इलेक्शन इयराक आमकां जाता तितले लोकां म्हऱ्याक पावपा जाय. आमगेली ऑर्गनायझेशन वाडोवपा जाय आनी पार्टीची इलेक्शन घेवपाचे दृश्टीन आमकां ती तयारी करपा जाय. सो आमी अशें ठरयलां की काही कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमी फोकस करतले आनी फर्स्ट फेजीक आमी त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर भर दवरतले. त्या दृश्टीन ऑल गोवाक आमी मेंबरशीप ड्रायव्ह करतले. दुसरें कशें आसा की आतां जेन्ना इलेक्शन म्हण येतले तेन्ना ह्या गोंयाक अशें हें आसा की मोठ्यो मोठ्यो भायल्यो पार्ट्यो आपल्याल्यो थैली घेवन जशें गेल्ले इलेक्शनाचे जायते जाणांक आमकां एक्सपिरियन्स आसा आनी तुमकांय खबर आसतलें की एक्सपिरियन्स कशें की मोठ्यो मोठ्यो भायल्यो पार्ट्यो बंगालच्यो पार्ट्यो आमच्यो पार्ट्यो थैली घेवन देंवले आनी ते मागीर इलेक्शनाक येवन वोट स्प्लीट करपाचे. हातूंत रुलींग पार्टीचें हें उरता की वोट स्प्लीट करपा लागून काही पार्ट्यो तयारीकच आसात. ते थोडे ऑलरेडी गोंयांत येवन पाविल्ले आसात, थोडे गोंयांत येवपाची तयारीक आसात. अशा दृश्टीन आमी एक स्ट्रॅटेजी दवरपाक पळयता की आमची रिजनल पार्टी हातूंत कशी तग धरतली आनी आमी आमचे कितले मॅक्झिमम निवडून हाडटले. कित्याक कशें जाता की आमी अलायन्स म्हणत रावतात आनी लास्ट मिनीट म्हणल्यार आमी तातूंतूच घोळां उरतात आनी आमकां गेल्ले इलेक्शनाचो एक्सपिरियन्स आसा की लास्ट मिनिटाक मागीर आमी ना स्प्लीट जावं नाका, बीजेपी येवपा नाका अशे वेगवेगळे विचार करून आमी फाटल्यान सरूंक जाता. तें ना जावपाक आमी आतांच ठरयलां की आमी इलेक्शनाक फूल स्विंग वचपाचें आनी मेंबरशीप ड्रायव्ह करपाचें. मेंबरशीप ड्रायव्ह जी आहे 25 तारखेच्यान लॉन्च जातली गोवा फॉरवर्ड पक्षाची. सो ह्या संदर्भात जेन्ना मेंबरशीप ड्रायव्ह लॉन्च जातली सो पक्षान असो एक निर्णय घेतला युनानिमसली स्टेट एक्झिक्युटिव्हान की जितले आमचे ब्लॉक्स आसात आनी सेल्स आसात वेगवेगळे ते म्हणत मागीर फिशरमॅन सेल, कल्चरल सेल आनी 2-3 वेगवेगळी जी सेलां आसा ही सगळीं सेलां आमी भितर आयच्यान डिझॉल्व करतात हाच्या खातीर की जी मेंबरशीप करता आमी हो मेंबरशीप करपाचो हेतू म्हणल्यार नवो पूल टॅलंट हाडपाक त्या संघटने भितर. ऑर्गनायझेशन जर वाडटले जाल्यार वेगवेगळ्या मतदारसंघातल्यान नवीन टॅलंट पूल आमी हाडूंक जाय, भुरग्यांक वावर दिवंक जाय आनी भुरग्यांक एक प्लॅटफॉर्म दिवंक जाय. तर आमच्या अध्यक्षाचें एक धोरण आशिल्लें की भुरग्यांक आमी मुखार हाडूंक जाय युथान. सो ह्याच दृश्टींतल्यान हातून आमी डिसायड केलें की जे सेल्स आसा आमचे जे ब्लॉक आसात युनानिमस डिसिजन की ब्लॉक्स आनी सेल्स हे सगळे डिझॉल्व जातले. आतां तुमी म्हणटाले कॉन्स्टिट्यूट केन्ना करतात जेन्ना मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरवात जातली जेन्ना नवे टॅलंट पूल्स येवंक लागतले आनी आमचे वेगवेगळे प्रभारी जे आज काडल्यात मतदारसंघा खातीर सध्या 12 मतदारसंघा खातीर आमी 12 इंचार्जीस अपॉइंट केल्ले आसात. सो ते मतदारसंघांनी वतले आनी ब्लॉक सगळे जे आसा हे रिकॉन्स्टिट्यूट जातले.